गेली 40 वर्सां चांदूर हांगा आशिल्ले रेल्वे फाटक काडून थंय अंडरपास करपाचें काम 15 जानेवारी पयलीं सुरू करपाचें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी चांदोरच्या लोकांक दिलें। सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे तशेंच रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांक घेवन मुखेलमंत्र्यान ह्या रेल्वे फाटकाची पळोवणी केली। त्याच प्रमाण राज्य महामार्ग आशिल्लो चांद्राचो रस्तो MDR म्हळ्यार मुखेल तालुका रस्तो म्हूण जाहीर करपाचें उतर तांणी दिलें। चांदोर विलेजींतल्या हांगासर म्हणजे बरोबर बापा तुजो आमदार क्लाफास आसा, बाकीचे सगळे सरपंच पंच सगळे जाण हो प्रॉब्लेम म्हाकाय खबर आसा। मोर देन 40 वर्सां पयलीं हो प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांक आनी अंडरपास जावपाक जाय हाज्या खातीर सगळे जाण प्रयत्न करीत आसता, पण हो अजुनूय डिले जाल्लो आसलो। आतां रिव्ह्यू घेतला ताज्या प्रमाणे हें काम जें आसा तें 15 जानेवारीच्या पयलीं आमी हें काम सुरू करता। ओके, आनी जाता तितले बेगीन अंडरपासचें काम जें आसा हें कंप्लीट करता आनी ताज्या उपरांत आरोबी जो आसा पयलीं तोय आरोबी जो आसा ह्या आरोबीचें काम जें आसा हें जाता तितले बेगीन सुरू जातलें। त्या खातीर जायते प्रयत्न सगळ्या जाणांनी केल्या। ओके, हें काम जाता तितले बेगीन लोकांक करून दिवपाक जाय। दुसरें उरलें आमचो चांदोर विलेजीचो MDR रोड तो स्टेट हायवे म्हणून लागलेलो क्लाफास कंटिन्युअसली ताच्या फाटल्यान आशिल्लो। हांव तो तुमकां MDR म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय, तोय MDR म्हणून डिक्लेअर करता। हें सरकार हें हांव आसा किंवा क्लाफास आसात बाकीचे सगळे मंत्री आसात हे लोकांचें सरकार आसा, सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें आयकून घेवपाचें सरकार आसा। त्याची पण एक गजाल सांगता, थोडोसो जरी उशीर जाला आसलो जाल्यार लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमी सगळीं कामां जी आसा ती अवश्य जातली। ओके, तुमी थोडोसो संयम बाळगप अत्यंत गरजेचें आसा। त्या खातीर आयच्या ह्या घडयेचेर हांव एकूच सांगता की तुमचो जो रेल्वेच्या क्रॉसिंगाचो प्रश्न जो आसा हो सोडप ही आमच्या खातीर प्रायोरिटी आसतली। क्लाफासान आतां भिवपाची कांय गरज ना। रॉंगली बऱ्यापैकी मतदारसंघात ताची सगळीं कामां जी आसा ही मतदारसंघात ती जातली। मेन इश्यू पंचायत एरियांत आमगेलो अंडरपास लीक हो आमी कितलो वर्सां हें सोंपोन ऑलरेडी आज कोता हाल कोता म्हूण आज पासून जालना आनी हांवें CMाक रिक्वेस्ट केला। CM फूल एश्युरन्स दिला जेन्ना आमी भितर सरले तेन्ना हांवें हो डिमांड घायल्लो म्हणजे अंडरपास रस्तो करून आनी सो CMान म्हाका फूल एश्युरन्स दिला जेन्ना आमी 10 MLA BJP मर्ज जाले फूल आमगेलो CM एक SOCM सदां पॉझिटिव्ह आमी केन्ना ना म्हणला तेणें हें हांव तेका आमगे स्पेशल आय टी चांदोर विलेजी तो येयलो तो वयता आसतलो पूण ऑफिशियल विजीट ताणें केली टू चांदोर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। आनी जें आतां आमगे रेल्वे इंजिनियरा कडेन ताका आपूण आमी उलयलां आनी तेणें 1 म्हयन्या भितर आपूण हें काम हें कोता म्हूण सांगलां आपूण स्टार्ट कोता। पूण CMान ताका 2 म्हयने दिले सगळें फॉर्मेलिटी कोर आमगे चीफ इंजिनियर आसाय आनी आमगे SE आसा सगळे तांकांय घेवन PWB थोडी फॉर्मेलिटी उलपून घेवन तो करपा लागला। आनी जो आमगे SE गेट सदां हे झगडताले SE गेट तो जालोलो लागलो 1977 एज ए बॅड लक हांव MLA जालो तेन्ना तो कळ्ळो SE गेट म्हणून स्टेट हायवे हें पयलीं कोणाक कळो ना। कळ्ळें न्हू जेन्ना भायर फोन जालें तेन्ना कळ्ळें हो स्टेट हायवे पयलीं कोणाक खबर ना आनी ते आमच्या नशिबान आमची हे उरता पळय स्टार्ट पडली। सो एनी हाव तो कोणें जाल्यार हें कोण आमी हें कोण तो आतां स्टेट हायवे आसलो तो MDR केला आनी हालीं CMान सायन मारता उरलें आनी आज एश्युरन्स दिता CM की मागीर सायन मारता म्हणून आनी MDR करता आनी उरलेलें काम जें आमगे विलेजीक रस्त्या ऑलमोस्ट आमगे हॉस्पिटल जालो आसा आनी थोडे 2 टेंडर उरलें काम जावपा उरलें चांदोर पंचायत तेवूय 3 करोडाचें CMान पास करून ऑर्डरूय दिलो आसा तेवूय काम चालू जालां तेवूय हॉस्पिटल